एनक्रोचमेंटचं ते रेग्युलरायज करता म्हणून आणि कम्युनिटीच म्हणटा की सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतले तशें कितें लेजिस्लेशन हाडलें जाल्यार सो तुमचें म्हणणें कितें आसा? एवरीथिंग इज देयर इन पब्लीक डोमेन आनी कितें योग्य डिसिजन ते सरकार घेतले आनी मान्य चीफ मिनिस्टरान हेजेर स्टेटमेंट केल्लो आसा एंड एवरीबडी नोज हेजे फुडें बिलां एसेंब्लीन येयल्ली आनी ती कोर्टान सुद्दां चॅलेंज करून ती बिलां कॅन्सील करूं ना रेग्युलरायज करपाक. सो दीस इज नॉट समथींग न्यू वॉट इज बींग डन. एट वन टायम कंपोनंट ऑफ कॉमदार तेन्ना रेवन्यू मिनिस्टर आसतना सगळे एग्री जाल्ले रेग्युलायज करपाक. इट्स नॉट अ न्यू सब्जेक्ट. सो आय होप दे वील सी रिजन एंड दे वील अंडरस्टँड वॉट इट इज. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपा जाय जो हांव पयर विचारता, इतले प्रमाणान आख्खे गोंयान घरां आसा, कॅन यू डेमोलिश ऑल द हावजीज एंड पुट पीपल ऑन द रोड? कॅन इट एवर हॅपन? म्हाका सांग. आनी कोर्टानूय डिसिजन दिला तशें हांवें सांगलां व्हेरी क्लियरली देर इज अ विंडो ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी टू लिगलायज द हावजीज. तेणी सांगून वचून सगळी मोड म्हणून यू रीड द ऑर्डर कॅरफुली. दे हॅव लेफ्ट अ स्मॉल opportunity if they are going to be regularized by following due process of law and the procedure to be followed, it is allowed. So as simple as that.